नमस्कार, पोया अपडेट खबरो. नाणूस गोरक्षावाल्यांची मारबोळे प्रकरणात आरोपीक जाल्या अटक म्हणता हनुमंत परब. मात सूत्रा सांगतात प्रकरणाची चौकशी आसा तशी धरणे घेतले फाटी. जिल्हाधिकारी एन.डी. अगरवालाची बदली करची. सरकाराक ते जमाना जाल्यार सरकारान घरा बसचे. अलेक्स रेजिनाल्डाचे म्हणणे. कर्मचाऱ्यांच्या धरण्याक जाले 5 दीस. केंद्रात भाजपाचे सरकार सत्तेर आयल्यार श्रीपाद नाईक महत्वाच्या खात्याचो मंत्री. भाऊच्या नागरी सत्कार सभेत भाजपा फुडाऱ्यांचे उतर. डिसेंबरात मोदीची जंगी सभा गोंयांत घेवपाचो भाजपाचो प्लान. लाखभर लोकांक महासभेक हाडपाचे यत्न. व्यंकय्या नायडूच्या हजेरेत पक्षान थारायली लोकसभेची रणनीती. आणि मुख्यमंत्री पर्रीकार करता सुडाचे राजकारण. आपलो आणि पुताचो ड्रग्साकडेन कसलोच संबंध ना. रवी म्हणटा सूड घेवपा खातीर बदनाम करपाचो कांय आमदारांचो यत्न. खबरो विस्तारान. वाळपय बेकायदेशीर गोरवां कत्तलीच्या प्रकरणात गोरक्षावाल्यांनी धरणे फाटी घेतला. वाळपय पुलिसांनी कांय जाणांक अटक केल्या म्हण धरणे फाटी घेतला अशें गोवंश रक्षा अभियानाचो अध्यक्ष हनुमंत परब म्हणटा. पूण पुलीस सुत्रां सांगतात अजून मेरेन कोणाकच अटक जावंक ना. वाळपयच्या पुलीस निरीक्षकाक केसीवेल्यान हालोवचो अशी मागणी हनुमंत परबान केल्या. वाळपय नाणूस घडल्या त्या प्रकरणात गोरक्षावाल्यांनी कांय मागण्यो केल्ल्यो. गोरक्षावाल्यांचेर हल्लो करप्यांक 48 वरां भितर अटक करची. पुलीस निरीक्षक रमेश गांवकाराक केसीवेल्यान हालोवचो आनी दुसऱ्याक ही केस दिवची. गोरक्षावाल्यांक सुरक्षा दिवची अशी मागणी गोरक्षा अभियानान केल्ली. तातल्यो कांय मागण्यो मान्य जाल्ल्यान धरणे फाटी घेतला अशें हनुमंत परबान सांगलें. पुलिसांनी कांय लोकांक अटक केल्या अशें तो म्हणटा. पूण सुत्रां सांगतात अजून मेरेन ह्या प्रकरणात कोणाकच अटक जावंक ना. वाळपयच्या पुलीस निरीक्षकान हें प्रकरण सारकें हाताळूंक ना. ताका लागून ताका ह्या केसीवेल्यान हालोवचो अशें हनुमंत परब मागता. काल तेंच्यांनी थोड्यांक अरेस्ट केला. आमची जी मागणी केल्ली न्ही सगळ्या गोवंश कार्यकर्त्यांनी गोपनीने त्या प्रमाणे काही जाणांक राती तेंच्यांनी ताब्यान घेतल्या म्हणजे आज धरणे दवरूंक ना. मागीर धरणेचो आमी निर्णय घेतले. पूण जे खाटीक आसा तेंकां अजून हाडूंक ना जे मारपी आनी सकल चौकशी करूंक जाय. प्लस बैल आसा जे सुटल्या थंय आनी वासरां आनी गायो तांकां अजून पुलिसांनी ताब्यान घेवपाक अपयश आयिल्लें आसा. सो आमी फर्स्ट मागणी केल्ली SP कडेन की पयलीं तुमी ते लायफ ऑफ द बुल्स कॅटल जे आसले ते गोवंश तेंचे डेंजर आहा तांकां रेस्क्यू करा. ही फर्स्ट मागणी आसली. दुसरी प्रोटेक्शन दिवची गोसेवकांक थंय ती तांच्यांनी दिल्या. आनी तिसरी मागणी आसली ती थंयचो वाळपयचो पुलीस निरीक्षक आहा जेणी खूब हलगर्जीपणां केली ताका थंयच्यान ताबडतोब हें हालयचो आनी दुसऱ्या ऑफिसरा कडेन हो चार्ज दिवचो. ह्यो मागण्यो कायम आसा. आतां काल तांच्यांनी अटक केल्या. कितें जालां तें अजून कळोंक ना आमकां. अरेस्ट करूंक ना जाल्यार तो पर्यंत आमचें हें जातलो. आज परत बैठक जावन हें जातली. अरेस्ट करूंक ना. नांवां बी ऑलरेडी तांकां दिल्या सस्पेक्ट्स कोण आहा ते. बुधवारा राती नाणूस घडल्या त्या प्रकरणात गोरक्षावाल्या बरोबर पुलिसांकय मार पडला. मात इतले आसूनय आरोपी अनवळखी म्हूण नमूद करून सध्या पुलीस कागाळी जाल्यात. हे प्रकरण मिटोवपा खातीरय वाळपयचे कांय फुडाऱ्यांनी सध्या हालचाली सुरू केल्यात. शुक्रारा सांजे कांय फुडाऱ्यांची पुलीस उप अधीक्षका बरोबर बसका जाली. मार खावपी पुलिसांकच घेवन प्रकरण मिटोवपाचो यत्न सध्या चल्ला. दोन्ही सायडीचे लोक जे आसा ते एकीकडे बसले. चांगलो पॉझिटिव्ह डिस्कशन जालें दोन्ही सायडीन आनी अशीच जी अशांतता जालेली आसा ती परत पीस हार्मनी लोकां भितर आसची हाच्या खातीर अटेम्प्ट करचो. एक डायलॉग आसचो. हाजेर एक कंक्लुजन जाल्लें आसा दोन्ही कम्युनिटी भितर आनी आमी पॉझिटिव्हली फुडें वयतले की शांततायेन फुडें हो इश्यू सॉल्व जातलो. जे कितें तांत्रीक गोश्टी आसा त्यो पुलीस पळयतले पूण आमी शांतता बाळगतले अशें दोन्ही सायडीच्या लोकांनी ठरयल्लें आसा. लोकांनी अफवांचेर विश्वास दवरचो न्ही. हांगा बंद आसा बी अशी काही अफवा आसा ती एकदम चुकीची आसा. बंद बीन कांय ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दक्षिण गोंयचो जिल्हाधिकारी एन.डी. अगरवालाची बदली करप सरकाराक जमना जाल्यार भाजपा सरकारान घरा बसचे अशें काँग्रेस आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स म्हणटा.
जिल्हाधिकारी पिट्टा म्हण दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कर्मचारी फाटल्या 5 दिसांसावन धरण्याक बसल्यात. ह्या कर्मचाऱ्यांक शेनवाराक गोंय सरकार कर्मचारी संघटनेच्या तालुका मुखेल्यांनी तेंको दिलो. दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी ऑफिस सुटले उपरांत कार्यालयाभायर मंगळारा सावन धरण्याक बसतात. मात ह्या कर्मचाऱ्यांनी कामात अडमेळ हाडूंक ना. काँग्रेस आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान ह्या कर्मचाऱ्यांक तेंको दिला. एवरी टाइम इन द असेंब्ली आमी रेज करीत आहा हो इश्यू. जेन्ना मनोहर पर्रीकर ऑपोजिशन लीडर आहलो, let me talk as a normal human being. Forget MLA. Then he was opposition leader. He was shouting extension कित्या काय म्हणून. आणि गोंयकार मेले. गोंयकार मेले आणि नाही गोंयकारू. We are not competent enough to bring one Gandhi. I had used that word Gandhi. Again I'm using Gandhi. If this government is insensitive to the sentiments of the people, it's time this government has to go. It is. I am not saying it. I am not saying it politically. I am making a statement as an Aam Aadmi. Because whenever issue, I have raised the issue of the JMC, Parsekal, the health minister, is laughing at me. Now collector's issue when I raised, Parrikar was laughing at me. Now the whole staff is laughing at Parrikar. रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर. दिवचले, साखळे, वेळगे, विर्डी आणि कारेखाजन वाठाराक शुक्रारा राती चक्रीवादळान धपको दिलो. वादळाक लागून ह्या वाठारात लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जालां. केळी आनी हेर बागायतीचे व्हड लुकसाण जालां. घरांचेर झाडां पडिल्ल्यान लोकांक बरेच अर्थीक लुकसाण सोंसचें पडलां. आमदार प्रमोद सावंत आनी दिवचलच्या जॉयंट मामलेदारान घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. शुक्रारा राती दिवचल, साखळे, वेळगे, विर्डी आणि कारेखाजनात वादळाचो धपको बसलो. वादळात लोकांचे लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाला. केळी आणि हेर झाडां कोसळल्यात. घरांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला. हेच्या पयलीं अशें सहजासहज जायनाशिल्लें, पण काल अचानक हो असो पावस आयलो आनी अशें वारें आयलें की सगळ्याची नासधूस जाली. अकॉर्डिंग म्हाज्या हिशोबान ताका 2.5 लाखा वयर तरी हांगा सगळो खर्च येतलो. पावस पडोंक सुरवात जाली, घडघडाट चालू आसा आनी अकस्मात अशें कारापूर सायडीनसून जें अशें चक्रीवादळ ह्या कारेखाजन वाड्याचेर येयलें, जेणे करून जी हानी जाल्या ती तुमी पळयल्यात आसतली. त्या बरोबर लायटी सगळे ते म्हण दुसरी गजाली. तेन्ना ह्यो केळी बागायती सगळ्यो नश्ट जाल्ल्यो आसा. सगळीं व्हडलीं व्हडलीं झाडां जी पिकां दिवपाची आसली, वार्षिक तेजें उत्पन्न 15,000च्या वयरूच आसलें, तें नश्ट जाल्लें आसा. साखळेचो आमदार प्रमोद सावंत आणि दिवचलच्या जोड मामलेदारान वादळात लुकसाण जाल्ल्या सुवातींची पळोवणी केली. आता जेंका जेंची हानी जाली तांकां काही प्रमाणात जे रिपोर्ट तयार केल्या उपरांत तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय. तेजेर कॉम्पेन्सेशन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कॉम्पेन्सेशन दिवया आणि थोडीशी जी कितें बाकीची झाडां बी जी पडून आहा ती हांवें ऑलरेडी मामलेदाराक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. ती झाडां आहा ती फायर ब्रिगेड्स आनी हांकां येवन कट करची. प्रुडंटा खातीर उदय परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.